प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या तिसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून आपली फिरगोज मुखी केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणांनी अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी इगर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सोबीन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून आपले भावार्थाचे अदीक करून तरणाट्याचें जिवीत फुलोवंक हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मिसाची इतेसांवां हे पोरी. ब्रँडन आल्बुकेर्क हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता क्रिगर गोन्साल्वीस आगासाये थावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता रॉकी फेर्नांडीस मारगांव. दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता रॉनी रॉड्रिगीज आनी फामील रिबांदर. वायलेट मास्कारेनस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कार्मिना साल्दाना सांताक्रूज. फ्रांसीस आग्नेलो डिसुजा हाका बरी भलायकी मागता डोमिंगोस डिसुजा गोवावेल्या. नेलिवा ब्रागांजा हाका बरी भलायकी मागता आना मारिया कोर्तालीम थावन. लिओपोल्दिना सिल्वेरा हाका बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासाये थावन. आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा पाद्री रोझारियो वॉल्टर डिसोजा, सेंट फ्रांसीस ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिफरंटली एबल्ड ओल्ड गोवा. मानिवंत आग्नेलान तुज्या वावरांत तुका अदीक बोलवून करूं आमी ह्या मिसांत मागतल्यो. सगळीं आमी उबी रावन सुरवेतीचें गीत गावया. Solves poraccia mana, nowe gitru surgaya, amche katiro surya, tade korunda koya. Solves poraccia mana, solto sane gitgaya. Solves poraccia mana, solto sane gitgaya. Putke dar polish pavlia, Partuli amka sorvon, Soglia pozzanga koini, Putri abbiamo gaci, Solves poraccia mana, Solto sane gitgaya. Solves poraccia mana, Solto sane gitgaya. Masai leutor parle, Urcici doja, Soglia muccian pozzole, Taronam ciadevace, Solves poraccia mana, Solto sane gitgaya. Solves poraccia mana, Solto sane gitgaya.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ अखोण करूंक ओत्रेकता. मानेवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजेचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून शेळयांचो भावार्थ वाडोवन पवित्र सभेचो एकचाराचो गूट जेवन समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करून तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुख्य केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सभेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्यांचो बरो उपयोग करून ह्याच फिरगोजेच्या केंद्रांत नव्यान एकठांय जावन आपले भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसां भेटेत आमी मागुया. बाबा भयणांनो, ही कल्पना आमच्या मनान धरून आमची असोक्ताय ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. पातकी म्हणून ओळखून आमची असोक्ताय देवा मुखार धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो व्हडपो प्रात. ह्या पासत बाकीयून सुद्दां जाकवार मरे सगल्या देवदूतांक कार्य भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या वेळार आमच्यो मागण्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन मागुया तरणाट्या आनी जी कोण वावर सोदतात तांचे पासत. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोण नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. बागिवून पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेळें वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक कालती जावंक, ताच्या उतराक पाळो दिवंक, कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक, कोणाचेंच वायट उलयना जावंक, जोगडी मांडिना जावंक, पूण समेस मनशातायन मानसुगेची
आनी सदां रीत रोविशीची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आत्पो नासलोलीं, वाट चुकलोलीं, जिन्नसवार, वायट वणनांची आनी कुशांची गुलामां जाल्लीं. खोटेपणान आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची हेर आमकां जोळटात आनी आमी हेरांक जोळटाव तसलीं मनशां आमी आसल्यांव. पूण उदेलें आमकां बोळेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें. उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशाताय. आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय, बगर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितल्या इस्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजे करून त्या जिविताचो बरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. आतांच आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय, म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्मळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंगे घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पडटात, पळयतात, तोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो बंद वता. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण 2 दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओचीत गोरान देवाच्या म्हजें तिकाण सोदांकाल. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उदका सगळीं उबी रावया. Soy sorvespona, soy sorvespona, soy, 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 soy. Soy sorvespona, soy sorvespona, soy, 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 soy. जाता तें जावं. सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. Soy sorvespona, soy sorvespona, soy, 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 soy. Soy sorvespona, soy sorvespona, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देखी येवच्योच नात अशें जावं नजो.
पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या सुपुल्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दितोल्या परस ताच्या गोळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दोरयांत उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जायत. तुमी चोतराय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिची देख धरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूचो. दोमदुतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावात वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, संवसाराच्या कोणया येदो तुमकां भावात आसलो जाल्यार उमटून दर्यांत वचून उबो जा अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणोंक जातें आनी तें तुमचें आयकतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बाबा भयणानू, आयज तिसरो दीस मान्यवन आग्नेला पासत भेटयलोलो आनी हो दीस आमकां केरीत भाशेन तरणाट्यांक भेटयलोलो दीस. आनी आयचो विशय केरीत भाशेन मान्यवन आग्नेल एक बरो गवळीक असो आपणाचें गवळीकपण चलयल्या हेंच दाखयता. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार एक केरीत घडणी ताच्या जिवितांतली तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एका फिरगोचेन वावुरतना तो एका तरणाट्याक तरणेटीक भेटूंक वेता आनी जेन्ना तो ह्या तरणाट्या चेडवाक भेट्टा तो ताचे लागीं विनंती करता आनी म्हणटा, पळय तुजें वायट जिवीत आसा तें सोडून दी. परत तो विनंती करीत रावता, पळय तुजें वायट जिवीत आसा तें सोडून दी. पूण हें तरणाटें चेडूं किकोंत कोत्ता, आयकना आनी एके भाशेन कॅरलेस एटिट्यूड दाखोवन पयस कशें वेता. आनी शेकी मान्यवन आग्नेल थंयसरूच ताचे सामकार दिमी मोडून म्हणटा, पळय हांव दिमी मोडून तुजे लागीं मागता, तुजें जें जिवीत आसा वायट जिवीत आसा तें बदल. आनी अशें म्हणटात हें चेडूं ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवन आपणाचें जिवीत बदलता. मान्यवन आग्नेलान तेच भाशेन जेन्ना तो रायतूचे सिमनारीन ओत्मीक गुरू कसो वावुरतालो थंयसर साबार तरणाट्यांक जेन्ना ते आपणाचे यादनिकी आपावणेची आकारणी कोत्ताले, जिविताची वेगवेगळी अवघडाय तांच्या जिवितान येताली, वेगवेगळे तरेचे प्रश्न तांच्या जिवितान येताले. मान्यवन आग्नेल ह्या तरणाट्या यादनीक जावन फुडें सरतल्यांक एके भाशेन ओत्मीक गुरू कसो बरी बूद तो तांकां दिवंक वावुरलो. आनी भयणी भावांनो, हें ताचें जिवीत एक खेरीत पुण्यावून जिवीत. आयज आमकांय उगडास कोत्ता आमचें कार्य ह्या संवसारान खेरीत भाशेन तरणाट्या सवें आनी दर एका तरणाट्या सवें हो हुस्को आसप आनी आमच्या तरणाट्या पासून मागोवप, तांकां बरी देख दिवप आनी त्याच बरोबर तांकां खरो खेरीत भाशेन तांच्या जिवितान वेगवेगळे अवघडे येता तेन्ना तांकां बरो मार्ग कितें तो दाखोवन दिवप. आयची वाचपां आमकां खेरीत भाशेन होच नियाळ करूंक आमकां उलो कोत्ता. 3 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. पयले सुवातेर भयणी भावांनो, आयच्या शिव वर्तमानान शीस म्हणटात सायबा आमचो भावात वाडय, सायबा आमचो भावात वाडय. आनी भयणी भावांनो, होच कितें जावन आसा दर एका तरणाट्यांचो हुस्को. तांकां जायी ती भावात्तान वाडलोली आनी हो हुस्को घडये आमी वाडलोली आवय बापूय कशीं, ओ घडये एड्युकेटर्स कशीं,
ओ घडये आमी यादनीक कशी माद्र भयणां कशी जायते फावटी हो हुस्को तांचो ओळखूंक घडये विसरता. तांकां भितरले भितर भावार्थान वाडपाची एक खेरीत खुशी आसा आनी ही खुशी जायते फावटी आमी नेगार घेता आनी ह्याच पासत आयचें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. होच तरणाट्यांचो उलो दर एकल्याक उचकायता आनी म्हणटा भावात वाडूय तरणाट्यांचो. आनी कशे भाशेन आमी करूंक जाता काय, आमच्या कुटुंबानूच हें भावार्थाचें देणें आमी जिवंक जाता. सांगातान तेज करप कुटुंबान आनी त्याच बरोबर आमच्या तरणाट्यांक मिसाचे भेटेचो मोग दिवप, त्याच बरोबर सातीब साक्रामेंताचो मोग दिवप हें की गरजेचें. आनी जेन्ना हे भाशेन तांकां भावार्थाची आकांडणी मेळटा तेन्ना खेरीत भाशेन ती भावार्थान अदीक आनी अदीक गिरेस्त जातली आनी तेन्नाच तांच्या जिवितांतल्यान वेगवेगळीं ओचोरयां विजमितां जातलीं. आनी हें आमी दर एकल्यान ओळखुपाची गरज आसा. आयज घडये ह्या भावार्थाचेर विसर पडून आवय बापूय कशीं वाडलेलीं कशीं आयज आमी तांकां हेर दुसरो चोरो दिवंक वावुरल्या, पूण भावार्थाचेर आमी घडये विसर घातल्या. आनी ह्याच पासत आयचो विशय आमकां भावार्थाचेर नदर घालून उलो कोत्ता. आयज आमी तरणाटी कशीं आमचो भावार्थ खंय आसा, आमचो भावार्थ आमी जियेता काय, आयज आमी भावार्थान गिरेस्त आसा काय, ओ भावार्थाची आजुनूय हांव सोद कोत्ता काय. आनी असल्या सोद कोत्तल्याक देव जाणिना. देवाचो मोग सदांच उक्तो आसा. दुसरे सुवातेर भयणी भावांनो आयचें पयलें वाचप म्हणटा नेणारपणान हांवें जायत्यो चुकी केल्यो, नेणारपणान हांवें जायतें वायट केलें आनी असले तरेन म्हजी दिशा वायट जिवितान गेली. आनी तेंच वाचप म्हणटा पूण आतां म्हाका देवाची दुलोबायेची वाट उक्ती जाल्या आनी हेच दुलोबायेन हांव आतां येता. आनी हेच कितें दर एका तरणाट्यांक आयज उलो. मोगाच्या तरणाट्यांनू घडये आमी नेणारपणाक लागून वेगवेगळे वायट दिशेन गेल्या. केदें व्हडलें पातक तें जावं, केदें व्हडलें वायट चूक ती जावं, पूण देवाचो मोग आमकां केन्नाच ताणिना. ती दुलोबायेची वाट आमकां सदांच उक्ती आसा. देवाचो मोग आमकां सदांच वेंगूंक आशेता. आनी ह्याच पासत आयचें वाचप म्हणटा नेणारपणान चूक केल्ली हांवें, पूण देवाची दुलोबायेची वाट म्हाका उक्ती आसा. आनी ही देवाची दुलोबायेची वाट आमकां सगल्यांक उक्ती आसा. आयज जायतीं तरणाटीं नेणारपणाक लागून वायट दिशेन गेल्लोलीं आसा आनी चूक जावन पासून घडये तांकां जायते फावटी दिसता आपणाचें जिवीत काबार म्हणून. जायते फावटी निराशीपणान आसून डिप्रेशनान जायतीं तरणाटीं गेल्यात. जायते जाणांक सुसायडल थॉट्स पासून येतात. जायते जाणांक चुकी जाल्या म्हणून चुकीनूच रावंक दिसता. जायते जाणांक दिसता की हांवें चूक केल्या म्हाका आनी देवा लागीं येवंक जायना. अशें ना, चूक केल्या खरी पूण देव आमकां चुकीन केन्नाच साणिना. देवाचो मोग आमकां सदांकाल उक्तो आसा आनी ह्याच देवाच्या मोगांत आमी येवपाची गरज आसा. आनी आमी वाडलोल्यांनी असल्या आमच्या तरणाट्यांक जेन्ना चुकीन ती पडटात तेन्ना आमकां तांकां बरी देख दिवपाची गरज आसा. तांकां देवा सोडशी हाडची गरज आसा. तांकां देवाचो चोरो दिवचो गरज आसा. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान हे भाशेन आमी जिवंक पावतल्या तेन्ना खेरीत भाशेन खरी भावार्थाची देख आमी तांकां जावंक पावतल्यो. आयचें वाचप म्हणटा आमी तांकां वायट देख जावंक जायना. जाल्यार गोळ्यान दांतें घाल, पॅड घाल आनी उडी मार म्हणटा. कित्याक आमी वाडलोल्यांक तरणाट्यांक आनी खेरीत भाशेन भावार्थान वाडूंक सोदतल्यांक आमी बरी देख जावपाची गरज आसा. आनी हें आमचें दर एकल्याचें आपोवणें खेरीत भाशेन आमचें गवळीक आपोवणें. हें गवळीक आपोवणें न्हयच फकत पाद्री माद्रीचें गवळीक आपोवणें आमचें सगल्या समेस्तांचें खेरीत भाशेन तरणाट्या सवें हो खेरीत देवाचो मोग उक्तो आसा तो दाखोवंक. आनी जेन्ना आमी हो देवाचो उक्तो आसलेलो मोग तांचे सवें दाखयता तेन्ना तांच्या जिवितान आमी बदलणी हाडूंक वावुरता आनी त्याच बरोबर भावार्थान गिरेस्त करूंक वावुरता आनी भावार्थान गोट करूंक वावुरता. हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमकां दर एकल्याक मागतना
किरीत भाशेन एक तोरनो बोगतीवून काडलो आकुतीस आनी थोड्याच तेंपान तो किरीत भाशेन बागिवून जातलो. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. तो आपणाच्या जिवितान केन्नाच मिसाची बॅट चुकोय नासलोलो. तो कंप्युटर सेवी म्हणजे कंप्युटरान एक्सपर्ट आसलोलो आनी कंप्युटरान एक्सपर्ट जावन किरीत भाशेन तो डिजिटली युकरिस्टीक मिरेकल्स ज्यो संवसारभर जाल्यात त्यो डॉक्युमेंट्स करून आपणाची एक वेबसायट काडटा. आनी त्याच बरोबर तो केन्नाच सातिजमान आसलेले जेजूक मेळो नासतना रावो नासलो. आनी त्याच बरोबर ताचें जिवीत एक देखीचें जालें दुसऱ्यांक फुटबॉल खेळटाना आनी वेगवेगळ्यो वस्तू करताना. भयणी भावांनो, असले साबार तरेचे नमुणे आमच्या दोळ्या मुखार आसात आमच्या तोंडाट्या. बरें जिवीत जिवंक आनी त्याच बरोबर भावार्थान ओकोण जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां दर एकल्याक आनी किरीत भाशेन आमच्या तोंडाट्या पासत भावार्थान आनी भोक्तीन मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. तांणी आपले जिवीत क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे जिवन ह्या संवसारान देवाचें राज स्थापूंक एकमतीन वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेर आयकून घे. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची खरी मूल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेर आयकून घे. आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. देवान तांची जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उदेशी उजवाडावन आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल दवरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेर आयकून घे. सिर्वीस सोदतल्या आनी आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक कश्टवतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सिर्विसो मेळूंक नवे उपाय नव्यो मान्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेर आयकून घे. देवान आपल्या मोळ्यांत ओदीक वावराडी धाडल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यात तांणी ताच्या उल्याक उदारपणी कान दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेर आयकून घे. बापा मोगाळा, ह्यो साबार गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आमी तुज्या हातांत घालता. जायतीं तरणाटीं वावर सोदतात, तांकां वावर मेळूं म्हण आमचे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुका
Tukas Papa, Sur Moche, Dita Tuka Ekane, Tukas Bokta, Sur Moche, Tuce Secur Kashele. मोच्या बाबा भयणीनू हे मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हण म्हाकात आपल्या मनाखाली वळवी आमच्या आन्याके पवित्र शुभेच्छा आलावा सर्वेस्पोर मानून मोकाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरनाचो समारोप आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रोत्सोहन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकारी आनी सर्ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलटुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करतात तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणीन उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोकोत पातकाचें बोक्सडी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतली हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso good purgotuya. Tuja kusamani purochivon pona volvi Duvelaka soloi subia Sausaracha sorvordana Abchi sorvorko Bapa जेजूच्या मोरनाचो आनी पुदोचोनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोले तुजे पयस सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. आमचे बापा हे मागणें म्हणटना खेरीत भाशेन हे मागण्यान आमची तोडणाट्या पासून मागुया. जायतीं तोडणाटी बेकार आसात तांकांय वावर मेळूं म्हणून तांचे पासत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येव. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकांचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वाटुया.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी Hosto Jesu Christ, आमचो समी आमचो दोनी येद्याच्या जेवणाक आमकां आपोवणें आसा ती आमी सगळीं सुबाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
tutti Gesù, tu campolo buco, a casa coi Gesù, bavarta c'è dole, a tutti Gesù, tu campolo buco, a casa coi Gesù. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया कित भाशेन आमच्या फामिलींत आसलेल्या तरणाट्यां पासत मागुया तांचे वरवीं जायतो आशिर्वाद तरणाट्यां वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमच्या समेस्तांचेर मागुया प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें स्वर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्या तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन बसूया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो आमची कालती मागणी देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो आयज मिसाची भेट भेटयतले पाद्री रोजारियो वॉल्टर डिसोजा आमचो इश्ट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयली देखून देवान ताचेर ताच्या वावराचेर उपोट बेळसांवां घाल म्हणून आमची कालती मागणी मोगाळ इश्टानो किरीत इंतेसांव पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक येता आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी भायर सरलेल्यो आसात आनी हे बायबल डायरीचेर आमी दर दिसाचे वाचपां आनी वाचपाची नियाळ आमी दिल्लो आसा आमची कालती मागणी कुटुंबाक एक तरी वरात देवाची उतर वाचात प्रत्येक दिसाक देवाची उतर वाचून देवाच्या उतरांतल्यान वाडात आनी भाशेन आमी सगळीं देवाचें जिवीत जिवंक पावतलीं घडी तुमच्या इश्टांच्या जल्माच्या दिसाक वो तुमच्या एनिवर्सरीच्या समयार वो तुमच्या कोणूय मेल्या उपरांत म्हयन्याच्या मिसाक वर्साच्या मिसाक ह्यो बायबल डायरो दियात एकामेकाक देवाचें उतर दिवया आनी भाशेन इश्टानो देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक प्रयत्न करुया आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन करूंक जाय जायत्यो सैम्या वर्त्यो अजापां जातात ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें एक्सरे आनी हेर टेस्ट करता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाली उपरांत हे रिपोर्ट आमकां गरजेचे मोगाळ इश्टानो हे वर्साक पिलारचे मिशन एक्झिबिशन आमी सुरू केल्लें आसा आनी हें एक्झिबिशन आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत केल्लें आसा ह्या एक्झिबिशनांत आमी किरीत भाशेन पिलार संस्थेचो वावर पिलार संस्था जंय जंय वावुरता त्या त्या लोकांची संस्कृताय आमी दाखयलेली आसा आमची मागणी इश्टानो हे पिलार मिशन एक्झिबिशनांत वचात आनी भारताची संस्कृताय अणभवूंक प्रयत्न करात कित्याक जायते फावटी आमी जावं भारताची संस्कृताय वो आमच्या धर्म प्रांताची संस्कृताय आमकां दिसता धर्म प्रांत म्हणल्यार फकत गोंयांच म्हणून ना गोंया दामान नगर हवेली
ह्यो सगल्यो वस्तू थंय दवरलेल्यो आसात. ताचे वरवीं आमची जाणवाय आमी वाडोवया आनी मिसावांचो अणभव ह्या एग्जिबिशनांतल्यान आमी घेवया. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरी भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पेंडल वाडयला आनी सोबीत घातला. ह्या वावरांत जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय जायतो खर्च उरला. कोणाकूय फुलां पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवची. मोगाळ इश्टांनो, नोव्हेंबराचे 15 सकाळीं 3:30 वरांचेर मिसार किरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेंच आसात जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हील चेराची सवलती आसतली. इश्टांनो, हो एक किरीत दीस जाणट्यांचो, पिडेवंतांचो. जायते फावटी हांव दुसरे फिरगोजेन गेल्या उपरांत जाणटी मेवल्या उपरांत म्हणटात, बाबा तूं पिलारचो. आनी होय म्हणल्यार म्हणटात, आमी तरणे पिरायेर येताले रे बाबा, आतां आमच्यान जायना. तुमी पिलार ब्रेस्तार दिसांत मागणी करतात तेन्ना आमचोय उगडास करात, आमचेय पासत मागात. इश्टांनो, आमच्या जाणट्यांक हाडुया. तशेंच त्याच दिसाक नोव्हेंबराचे 15 रातचे 9:30 वरांचेर पाद्र आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक आमचे नायट विजील आसतले. हे नायट विजील रातचे 9:30 वरांचेर सुरू जातले आनी सकाळीं 5 वरांचेर सोंपतले. हे नायट विजील फादर पेद्रो कोस्ता कोन्सुआ आनी ताचो पंगड चलयतले. मोगाळ इश्टांनो, पिलार सोसायटी ऑफ अपॉस्टोलीक लायफ मिसाल हे संस्थेचे अंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शारांचे प्रोप्रिफेक्ट बो श्रेष्ठ लुईस आंतोनियो कार्दियल तागले आनी मिशनरी सोसायटीचे हेर 30 श्रेष्ठ वडील आनी विका जनरल हाजीर जावंक येतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वाजता पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. एपोस्टोलीक नुन्सियो हाजीर आसतले. तशेंच आमचो गोंयचो आनी दामांव दौर्ण प्रांताचो आर्चबिस्प, तशेंच आमचो आदारी बिस्प, तशेंच बिशप एलेक्स, बिशप सबस्त्यांव आनी बिशप तेओदोर आसतले. ह्या भोव मानाच्या मेळावा वरवीं पिलाची संस्थेचे इतिहास आनीक व्हड स्पोस्ट जातलो. ह्या कारणाक लागून आमी मागता इश्टांनो तुमचे थंय घडटात आनी डिसेंबराचे 2 तारखेर 4:30 वरांचेर येवन आमकां तुमचो सांगात दिवचो. झाडपाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी तारून पानां वयर स्टॉलांत मेळटात. मोगाळ इश्टांनो, मानेवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रिसिल्ला स्वारीस नाविलितान अशें सांगूंक लायता, म्हजे धुवेचे लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं पूण तिका भुरगें नासलें. 3 दोतोरांशी तिणें इलाज केलो पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोरान म्हणलें तिका भुरगें जावंक अवघड, कित्याक तिच्या कुसव्यान फायब्रोड्स आसात आनी घोवाचेय प्रॉब्लम आसा. त्या वेळार हांवें खोतखोत्यान मानेवंत आग्नेला लागीं मागलें, जेजू लागीं आमची मागणी उबार म्हणून आनी म्हजे धुवेक भुरग्याचें देणें दी म्हणून. ताणें दोगांयनीन मानेवंत आग्नेलाचें नोवेन केलें. ते उपरांत गेल्या उपरांत आपूण गोरवेस आसा म्हूण म्हजे धुवेन आमकां घुमयलें. पूण गोरबेसपणाच्या बेसार आसतना तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान तिका सांगलें भुरगें वांचचें ना. पूण हांवें जेजूचेर भावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगळ्या अडचणींच्या वेळार ह्या वर्साचे जुलाचे 12 तिका बाबा जालो आनी सारको नॉर्मल जालो आनी बरो जालो. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी विघ्नोत्साताचो मान मेळूंक मागता. हो इश्टांनो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, भियेनाका.
तुझो भावार्थ जागोय. आयज जरी तरी आमची भयणीन प्रिसिला स्वारिसान देवाचो आशिर्वाद अणभवला तिच्या भावार्था वरवीं आमचोय भावार्थ जागोवया. आमचोय भावार्थ जागोवन आमची इंतेसांव जी आमी घेवन आयलेली आसात मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाच्या हातान उबारुया. आनी आमची पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांची पासत मागूंक लायिल्ले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. ताका बेगीनूच सांताचो मान मेळूं म्हणून मागुया. आनी सगलीं ते सवाय एकठांय करुया इश्टानो. आनी आमी सगलीं उबी रावया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हणून काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. तुजे गरजे पासत मागतना तूं वळखता त्या तरणाट्यांचोय उगडास कर. जांकां सिर्वीस ना तांकां सिर्वीस माग. जे वायट रस्त्यार पावलेले आसात आमचे तरणाटे तांचेर आशिर्वाद माग. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sai bavor,
The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and